ताच्या सिसांनी म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय आनी कसलीच वपारी नाय। तूं सगळें जाणाय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें कितेंच विचारची तुका गरज ना। हे पासत तूं देवातावन आयला म्हूण आमी बावात दवरतात। जेजून ताका प्रतिपाल केलो, आतां तरी तुमी बावात दवरतात। असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिंपटल्यात आनी म्हाका एकलोच सांठल्यात। खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना, कित्याक म्हज्या सांगाताक बाप आसा। म्हजे सवे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां। संवसारान तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां।